Izaias chapter 50. इस्रायलाक खास्त. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमचे आवयक हांवें सोडून दिल्या काय? तर तें लग्न मोडण्यांचें पत्र खंय आसा? वो तुमकां हांवें विकून दिल्यांत काय? तर खंय आसा तो म्हजो सावकार? जाणा जायात तुमच्याच अपराधां पासत तुमकां विकून दिल्यांत. तुमच्या खोटेपणा पासत तुमचे आवयक सोडून दिली. हांव तुमचें मोदें आयलों तेदना कसो म्हूण म्हाका कोणूच मेळूंक ना? हांवें उलो केलो तेदना कशी म्हूण कोणेंच जाप दिवंक ना? तुमकां सोडूंक म्हजो हात पावना काय? तुमचें तारण करूंक म्हाका तान ना काय? हें जाणो जायात. हांवें एक धमकावणी दिल्ली तर दर्या सुकून वेतलो आनी नदींचें जातलें ओरणें. तातूंत फिरता ती मासली उदक ना जावन ताणें मरतली आनी कुसून वेतली. मळब हांव कालें करूंक वेतां हें हांव साखाफोट्यान पांगरूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या सेवकाचें तिसरें गीत. परमेस्परा देवान खऱ्या शिसाची म्हाका जीब दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. उत्सूक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. परमेस्परा देवान म्हजे कान उगडल्यात आनी हांवें पत्तें बोल्ड करूंक ना. पाट वळून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांव म्हजी फाट दिली. म्हजें खाड ओडून काडटोल्यांक म्हजे पोळे दाखोयले. म्हज्यो kenddnniô कोत्ताले आनी म्हजे thimpi उडोयताले तेदना पर्यान हांवें म्हजें तोंड पेल्यांक काडूंक ना. परमेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. त्याच पासत कुफात्रा भाशेन हांवें म्हजें तोंड निबर करून दवरलां. हांव लोजेक सांपडचो ना म्हूण हांव बेस बरें जाणा. नीत करूंक म्हाका सोडूंक येता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत? हय जाल्यार बरोबर निती सोबेंत उबें रावुया. म्हजेर फिर्याद करूंक कोण आसा काय? म्हजे सोशीं ieum-di ताका. पळयात, खुद परमेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. म्हजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक कोण तरी फुडें सरत? पळयात तांकां सांडशें खावन उडयल्ल्या वस्त्रांवरी तांचीं जातात बोंतरां. तुमचे मदलीं कोण तरी सर्वेस्पराची भोक्ती करतात? तर ताच्या सेवकाच्या ताळ्याक तांणी कान दिवचो. कोण तुमचे मदलीं उजवाड नासतना काळोखांत चलतात जायत? तांणी सर्वेस्पराच्या नांवांचेर विस्वास दवरचो आनी आपल्या देवाचेर पातयेवन रावचें. पूण तुमी सगळीं उजो कोत्तात तीं आनी चुडयो धरून भोंवतात तीं तुमच्याच उज्याच्या उजवाडान चलात. तुमीच पेटयल्ल्या चुड्यांच्या उजवाडान भोंवात. हेंच तुमकां म्हज्या हातांतलें फावो जातलें. असल्या आटे विट्यांनी तुमी वळवळटल्यात. देवाचें उतर हें.